आनी देव पातकान जियेतल्या मनशाक थंयच मरूंक दिना, तो तांचे सोदीक येता. देव मनशाक सोदता, जे परिस्थितींत आसा ते सुवातेर देव म्हाका आनी तुका सोदूंक येता. आयची दोनी वाचपां, पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान कोण भाशेन देवाचें सैम आमकां उक्तें करता. आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी सांगता, देव कोण भाशेन एक बरो गवळी कसो, ज्यो शेळयो ओसकोत जाल्यात, ज्यो शेळयो वाट चुकोवन पयस गेल्यात, तांकां तो नव्यान आपल्या कांदार मारून देवाच्या एकवटान पावयता. आनी शिव वर्तमानांत बाबंडो संवसाराचें पिशेपण देवाची जान बायती. आयज जेजू शिव वर्तमान म्हणटा आमकां, तो गवळी ताचें सांगता 99 शेळयो आसा, एक सांडल्या, ताका सोदूंक तो वेता. मनशाचे नदरेन जे लागीं 99 शेळयो आहा, एकल्याचें कोणाक पडलां. पूण देव बाबडो तसो न्हय. देवाक ती शेळी पयस केल्या, ताचें देवाक पडलें आसा. मनशाक ताचे कडेन बेपरवा, पूण देवाक त्या मनशाची, त्या पातक्या मनशाची गरज आसा. बाबंडो नव्या कोरांत आमकां मेवता कोण भाशेन जेजू देवाचे काकुतीचे मुखामोळ मनशाची दोया, पातक्यांक ही दोया वांडटा, काकलूत वांडटा, तें आमकां मेवता. मातव्या शिव वर्तमानांत 9व्या अवेसरान 13वे ओळींत आमकां ही उतरां मेवता. मनशाचो पूत ओगुण्याक न्हय, सुगुण्याक न्हय, पूण ओगुण्याक आपूंक आयला. आनी जेचें जिवीतूच कोण भाशेन जालें, पातकी मनशांक सोदून काडपाक, देवाचे बेगीन परतून हाडपाक.